नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. गोंय विद्यापीठ B+ आशिल्ले आपल्या कारकिर्दींत A+. केरळी लोक भल्ले जाल्यार दाखोवचे. पब्लीक लायफ सोडटा. मावळटो राज्यपाल पिल्लय हेड ऑन. कट्टरवाद्यांक आळाबंद हाडूंक गोंयांत धर्मांतर विरोधी कायदो जाय. विरोधकांनी तेंको दिवचो. प्रेमेंद्राची लक्षवेधी. आयेशा रॅकेटा वेल्यान पुलीस इंटेलिजन्साचेर प्रस्नचिन्ह. सरकारी खातीं महामंडळां पालिकांनी 7 वर्सां परस चड तेंप काम करपी सगळ्या दिसवाड्या पगारी कर्मचाऱ्यांक टेम्पररी स्टेटस 1 ऑगस्टा सावन लागू. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचो कोळशाच्या सेसावेलो स्टार प्रश्न केलो अनस्टार. 3 ते 4 हजार कोटीचे स्कॅम. युरी चाळवलो. कोल कॅपॅसिटी वाडयिल्ल्यान वास्कोकार हायकोर्टांत. दाबोळे बंद जावचो ना. मोपाचेर सरकाराक बरी येणावळ येता. दाबोळे फ्लायटींक खासा सूट. मुख्यमंत्री म्हणटा मोपा इतल्योच फ्लायटी दाबोळे आनीक ऑपरेटर हाडूंक यत्न. MDR सर्वेचेर विजयाचो स्थगन प्रस्ताव विधानसभेत सभापतीन केलो रिजेक्ट. हायकोर्टाचे ऑर्दी उपरांत 4,500 घरांक खंय डेमोलिशन नोटीशी. भायर पडिल्ले 16,000 मायज बोगस DSS लावार्थ्यांक भायर काडले. हजारांची लायटीची बिलां भरतले स्किमींतल्यान भायर. 60 कोटी वयर साल्वार मंत्री उलयलो. म्हजे कडेन आयिल्लें तेन्ना गोंय विद्यापीठ B+ आशिल्लें. आज A+ करून वता. विद्यापीठ केरळी चलयतात म्हणटा ती साप्प फट. मल्ल्याणीक भल्ल्याच जाल्यार दाखोवचे. हांव पब्लीक लायफ सोडटां. मावळटो राज्यपाल पिल्लय हेड ऑन. ताणें खंय फक्त 2 मल्ल्याणीक एक्झिक्युटीव कावन्सिलर घाले. हे आदी खंय ईशान्येचे 5-5 जाण आसताले. Of course, it is university is an autonomous body. Only governor can, as a chancellor, in certain cases, I will have to, my consent is required. All other things that an autonomous body. That autonomous body, I don't know when one nominal political party and his cousin is also a press worker. Making all Dhotiwalas are allegations, yeah. Dhotiwalas are two. Vice Chancellor also happened to be a person. That is a list given to the government, and on that government system, I have elected him. 3 names were given. Out of that, 1 I selected. So he also there was no favoritism. So no favoritism. Did you feel hurt by those? That type of propaganda was unfortunate. I'm a God-fearing person. So before I am leaving this place, now Govan University B+, now A+. For up to 2030, it will continue. That achievement is there. The first thing was using that word called Kerala lobby. How do you respond to that? I can't understand this type of propaganda. Himalayan lie. This university vice chancellor ever appointed any your allegation in appointing also not correct. India is my concept is our. Can you point out a single person appointed by the vice chancellor from Kerala in any post? I can end my public life. As far as chancellor is concerned, supervisory authority. गोंयांत एंटी कन्वर्जन कायदो जाय. विरोधकांनी तेंको दिवचो.
युपीच्या पोलिसांनी गोंयांत धर्मांतराचे रॅकेट फोडल्या उपरांत विधानसभेत प्रेमेंद्राची लक्षवेधी. गोंयच्यान आयेशा उर्फ SB कृष्ण म्हणटा ते एजंटाक धरली. सांतरांद्रे बिराडाक रावताली. विरोधकांचे पुलिसांचेर फार. कितल्या लोकांक कन्वर्ट केल्यात ताचो आंकडो मागलो. मुख्यमंत्री म्हणटात चवकशी चल्ल्या. पत्रान एक न्यूज हाडलो आनी हितून एक असो न्यूज आसा की आयेशा उर्फ SB कृष्णा उर्फ निकी अशा तरेन ह्या नांवाची एक बायल उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तिका अटक केली गोंयांत. आनी ह्या घटनेचे वरसून अशें भंय निर्माण जाला सबंद गोंयांत की ही कट्टरपंथीय जिहादी रॅकेटा कडेन संबंद आसलेली ही बायल, हे बायलेचो आतंकवादी संघटने कडेन सुद्धा संबंध आसा काय कितें अशा तरेचें एक भीतीचें वातावरण गोंयांत पसरलेलें आहा. स्पीकर सर, And what it is establishing that Goa has become a base for international racketeering, illegal conversion, hawala transaction, transnational network funded by international actors are based in Goa. की हे जेन्ना क्रिमिनल येदो व्हडलो नेटवर्क तयार करतात गोंयांत तेन्ना पुलीस कितें करताले, न्हिदिल्ले काय भजी बसताले? इंटेलिजन्स दिल्लो आसा. इंटेलिजन्स फकत ऑपोजिशन कितें करता, ऑपोजिशन हू येता हूंय फोटो काडटात तें पळयतात. देखून तेंचे क्रायम ब्रांच आसा ते टोटली इनइफेक्टीव. जो आयज मुखेलमंत्री सुपर सीएम जाल्लो आसा तेंचे कडेन 28 पोर्टफोलिओ आसा. मात ह्या होम डिपार्टमेंट जे आसा ह्या डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता चड लक्ष दिवपाक जाय. What is the link as far as the conversion is concerned? What is the link as far as the money is concerned? What is the link? What she was doing? इतले आमकां प्रोड्यूस करून दाखोवचें कित्याक पुलीस, since everybody is castigating the police, I think police should produce this at the just before the end of the assembly. Speaker sir. म्हटलें की UP इट इज एन फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन लॉ फोर्सफुली कन्वर्जन करपाक मेळना, बऱ्याचशा स्टेटींनी पास केला. म्हाका दिसता आतां आमी बी फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन करपाक मेळना असो कायदो हाडपाची गरज आसा. कारण ताका तुमी म्हाका दिसता काँग्रेस म्हणून सपोर्ट करपाक जाय आनी ते सपोर्ट करपाची गरज आसा. इंटेलिजन्स स्पेशल ब्रांच हे सगळे जाण आपल्या परीत करीत आसात. बट विशेष करून गांवांतल्यो ग्रामपंचायती हांकां आनी पंच हांकां आपल्या गांवांत एक्टिविटी कितें आसा पुलिसांक खबर आसता, बट तांच्यांनी बी कॉपरेट करप हें गरजेचें आसा. सरकारी खातीं, महामंडळां, पालिकांनी 7 वर्सां मायज काम करपी दिसवाड्या वेल्या कामगारांक टेम्पररी स्टेटस मेळटलो. पगार वाड, सुटी आनी हेर लावूय मेळटलो. 1 ऑगस्टा सावन खंय लागू. ह्या फुडें दिसवाड्यार भरती ना. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. Formulation of the scheme for the daily wages, grant of the temporary status to the scheme of the government of Goa 2025. हातूंतल्यान दोज वर डेली वर्कर्स आशिल्ले, ओके, हे सगळे डेली वर्कर्स हांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिता, इन्क्लुडींग स्पेशली द क्लिनर, हेल्पर, लेबरर, गार्ड, वॉचमॅन, MTS, स्वीपर, सगळे इक्विवेलंट स्टाफ जो डेली वेजीस इन द गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन, गव्हर्मेंट बॉडीज किंवा इवन दो इन द म्युन्सिपालिटीज ह्या सगळ्या जाणांक ग्रॉस रिम्युनरेशन ऑफ द 21,800 प्लस द एम्प्लॉई EPF इज 1,950, एम्प्लॉई EPF 1,850, नेट पे तांकां एप्रॉक्सिमेटली 20,000 मेळटलो. LDC, क्लॅरिकल स्टाफ, ड्रायव्हर कम इलेक्ट्रिशियन, वायरमॅन, पंप ऑपरेटर, मशिनरीज, पेंटर, वेल्डर, ऑपरेटर्स ह्या सगळ्या जाणांक 26,800 ग्रॉस रेम्युनरेशन, 1,950 एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉई EPF 1,800. ग्रॉस सॅलरी वील बी द 2,500. हाजो आमी फ्रॉम द 1 ऑगस्ट तांकां हाजे बेनिफिट्स जो आहा हो सगळो मेळटलो. बट त्याच बरोबर तो नॅशनली मेळटलो. म्हणजे इन शॉर्ट जो 8 वर्सां एम्प्लॉय 7 वर्सां जेका कंप्लीट जाली ताका हें मेळटलें. बट जेका 20 वर्सां कंप्लीट जाता ताका ऑलमोस्ट ही डबल सॅलरी मेळटली. म्हणजे ताका ह्या सॅलरीन मेळची ना. ताजी सॅलरी जी आसा इट इज ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज क्रॉस जातली. इट वील गो अप टू द 50,000 रुपीज. म्हणजे जेणे करून जेणी कंटिन्युअसली फाटली 20 वर्सां म्युन्सिपाल्टीचो जर लेबर म्हणून काम केलां आसत जाल्यार ताका तेजो मोबदलो मेळपाक जाय म्हणून आमच्या सरकारात घेतलेलें डिसिजन. हे डिसिजन जें आसा हें एप्रॉक्सिमेटली मोर देन 3,000 कामगार जी फाटली म्हणजे 20 वर्सां पासून 20 वर्सां पेक्षा चड काळ म्हटल्यार जाता जे डेली वेजीस म्हणून गव्हर्मेंटात आनी गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी काम करताले तांचेर अन्याय जातालो तो रिजॉल्व करपाचें काम म्हज्या सरकारात केलें.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरवात बोवाळान. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान कोळशा विशीं घाल्लो स्टार प्रस्न खंय अनस्टार केलो. युरी म्हणटा 3 ते 4 हजार कोटींचें स्कॅम. तेवटेन मुरगांव बंदराची कोळसो हाताळपाची तांक 4 पटीन वाडोवंक क्लियरन्स दिलां म्हूण वास्कोकार हायकोर्टांत गेल्यात. कोर्टाची सरकार आनी बाकीच्यांक 4 सप्तकांची नोटीस. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, हो प्रश्न एकदम गंभीर प्रश्न. स्पीकर सर, what is this? 3 पुसा जाली स्पीकर सर. I have written a letter to you. This is the letter written to you on 16 July. ही प्रथा लोकशाहीची हत्या करपाची. जेन्ना आज आमी प्रश्न घाता, वा नेम मुगेलो प्रश्न आशिल्लो हो ट्रान्सफर करून खोडशाचो प्रश्न हे जिंदालान अदानी लागून हितून 3-4 हजार कोटीचो घोटाळा आसा. आणि हे प्रश्न कित्याक स्पीकर सर ट्रान्सफर केले? प्रश्न हे जाऊ दी स्पीकर सर. क्वेश्चनावर जाऊ दी स्पीकर सर. हो घोटाळो स्टार्ट पहिले दिसा कमेंट ट्रान्सफर केला. ऑपोजिशन लीडर राज दिला अनस्टार्ट. ऑपोजिशन लीडर. दिस इज हत्या ऑफ लोकशाही. क्वेश्चन स्पीकर सर. एमर्जन्सी लायल्ली पॉइंट ऑफ ऑर्डर जेन्ना काळे आशिल्लो कोण केला हे मोगन पळय सिद्धालाचे सरकार कोळशान एमपीटीचेर कोळसो हाताळपाचे क्षमतेचो विस्तार करपाक वास्कोकारांची हायकोर्टात याचिका. The High Court has issued notices to Goa government and other respondent authorities in a public interest litigation challenging the plan of Goa government to expand the coal handling capacity at MPT. This PIL has been filed by the residents of Vasco. The petitioners have contended that Goa government has allowed the expansion of coal handling capacity from 10.6 million tons in the year 2023-2024 to 42.1 million tons by 2035. Petitioners have also contended that this decision to expand the coal handling at MPT is contrary to its own policy recommendations to relocate the coal handling from MPT. The High Court has given 4 weeks time to the respondents to file their affidavits and has adjourned the hearing for 11 September. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दाबोळे येवपी फ्लायटींक वेगवेगळी सबसिडी आनी बाकीच्यो सुविधा दिवपाचें काम केंद्र सरकार करता. दाबोळे बंद जावचो ना. मोपा वरवीं सरकाराक बरे पैकी येणावळ मेळटा. दाबोळे बंद पडटा म्हणून फिजिबिलिटीचेर मायकलाच्या हुस्क्याक मुख्यमंत्र्याची ही जाप. फ्लायटी डायवर्ट जाल्ल्यान कांय प्रमाणात परिणाम टॅक्सीचेर जाला, मात दक्षिणेंत खंय ट्युरिस्ट वाडल्यात. That when we are having 2 airports in the state of Goa, याची फिजिबिलिटी स्टडी आधी केली हो ना की हे 2 एअरपोर्ट को एक्झिस्ट जावंक शकता हो ना. कित्याक हांव सांगता स्पीकर सर की आमचे कडेन एक 7-8 एअरक्राफ्ट आसले इंटरनॅशनल वयताले जे दाबोलींसून आसले ते शिफ्ट जाले. हो आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले ह्या हावजान की थिंगासून एअरलायन शिफ्ट जावचे ना, थिंगासून एअरलायन शिफ्ट जावचे ना. हे जाल्या हो ना हो म्हाजो क्वेश्चन आसलो. तेजेर म्हाका आन्सर सारको मेळोंक ना. आनी म्हाका चीफ मिनिस्टराक उगडासूय करून दिवपाक जाय तेन्ना तो स्पीकर आसलो आनी ह्याच हावजान एक्स चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की नो एअरलायन्स विल बी शिफ्टेड फ्रॉम दाबोलीम टू मोपा. न्यू एअरलायन्स विल कम. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू जालेल्यार 3 वर्सां जाली. आज पासून आमकां नये एअरक्राफ्ट म्हणटा ते एअरपोर्टार दिसोंक ना. म्हणजे जवळपास 50 to 52 फ्लायट्स ह्यो येताल्यो आनी तितक्योच फ्लायट्स वयताल्यो डेली मोपा जावच्या पयलीं एप्रॉक्सिमेटली 50 to 55 हेज्या मदीं आशिल्ल्यो. म्हणजे 55 फ्लायट्स आयल्यो काय 55 फ्लायट्स गेल्यो. आत्ता तो आंकडो जो आसा स्पीकर सर हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार दोनूय एअरपोर्टाचेर म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली 50 फ्लायट्स जी आसा पळय न्ही 50 to 51 फ्लायट्स येता दाबोलीम एअरपोर्ट
येता आनी वता आनी तितल्योच फ्लायट्स ज्यो आसा 50 to 51 फ्लायट ह्यो मोपा एअरपोर्टाचेर येता आनी मोपा एअरपोर्टा वयल्यान वता. हे जर फिगर पळयत जाल्यार स्पीकर सर हार्डली म्हणजे रुटीन जी फ्लायट्स पयली आसले पळय न्ही तितूर हांव म्हणजे नंबर वायज जर पळयतालो जाल्यार जवळपास 90 to 100 फ्लायट्स ही चड येवपाक लागल्या गोंयांत. MDR सर्वेचेर आमदार विजयान घाल्लो स्थगन प्रस्ताव सभापतीन रिजेक्ट केलो. सभापतीन परवानगी दिली ना. हायकोर्टाच्या ऑर्दे उपरांत PWDच्या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड सर्वेचेर पंचायतींनी सुमार 4,500 घरांक खंय डेमोलिशन नोटीसी काडल्यात. पिर्णा, अस्नोडा, कोलवाळे, मांद्रेच्या MDRाचेर विजय चर्चा मागतालो. मोडपाक नोटीसी धाडल्या. डिस्कस जाली पंचायत सेक्रेटरी 4,500 नोटीसी धाडिल्ल्यो. दोन विषय आसा. एक लक्षात जाय ताका दोन विषय आसा. त्या संबंध दोन विषय आसा. एक पंचायतची इल्लीगल नोटीस हो एक विषय आसा आणि दुसरो विषय कोर्ट PWDची सर्वे आणि कोर्ट म्हणजे एकाच वेळाचेर दोन विषय तू रुलिंग दिया आणि तेच म्हणटा त्यामुळे नोटीस अलाव करतात. श्री उल्हास सेकर सर माझा प्रश्न बहुजन समाजाचे तुमका पडूंक ना. सरकारान डिस्कशन केल्ले नाका. 4,100 घरांची विषय तू माझ्यावर जाते आता 15 दीस आसा. सेक्रेटरी नोटीसी धाडटा. क्वेश्चन नॉट मी डिस्टर्ब करता. क्वेश्चन नॉट मी डिस्टर्ब करता. आज न्यूजपेपरान फ्रंट पेज सभापती माझे तो प्रश्न मांडलेला आहे नाही कुठे आहे समाजाची होता मांडलेला आहे की घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. पर्वरे खापरेश्वराच्या मूळ सुवातीचेर खापरेश्वराची पुनर्प्रतिष्ठापना जाली. सुवाळ्याक मोठ्या संख्येन लोक पावलो. मुख्यमंत्री, आमदार, मंत्री हाजीर. हायवेच्या कामा वेळार देवस्थानाचेर बुलडोजर चडयल्लो. खापरेश्वराची मूर्ती फाटल्या 5 म्हयने कंटेनरांत आशिल्ली. परत ताची वडाचे मूळ सुवातेर विधिवत स्थापणूक. गोंयभर सगळ्याक बरी गजाल आहा की आयज आमच्या खापरेश्वराचें विराजमान जाल्लेलें आहा. पुनर्स्थापना जाल्लेली आहा. जेंच्यांनी हांगा हातबोट लायलेलो आहा जे खापरेश्वर देवस्थान उबें रावपा खातीर जेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलेलो आहा तांकां हांव सगळ्यांनी धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. 6 म्हयने पयलीं एक चळवळ सुरू जाल्ली. त्या चळवळीची आयज समाप्ती जाल्ली आसा. कार्तिका बरोबर आमी रावन एक सबूत घेतलेलो. खापरेश्वराचें स्थान हे परत मेळोवन दितले आनी तेच जाग्यार खापरेश्वराची मुर्ती स्थापन जातली. आयचो दीस हे पर्वरी भुमीत उजवाडाक आयला आसा. जे कोणी खापरेश्वराच्या चळवळीत खापरेश्वराची मुर्ती बसोवपाक हांगा जेन्ना असो प्रसंग आयलो त्या टायमार ते हिंदू भक्त जावं क्रिस्तांव भक्त हांगा आशिल्ले तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. अक्षय
आनंदाच्या क्षणांक आमी पवित्र स्थानार आसा. पर्वरींतलें जे ब्राह्मणाचें स्थान, जे जाग्यागाराचें स्थान, जे खापरेश्वराचें स्थान अशें हेका मानलें वयता. आनी त्या स्थानार आज ज्या क्षणाची आमी वाट पळयताली तो क्षण जावन गेल्लो आसा. सकाळसान गोंयभर उटंगार. म्हापशा सेंट ब्रिटो स्कुलाची राखणे वणत कोसळ्ळी. एक घर आनी स्कुटरीचें लुकसाण. तेवटेन मडगांवां कदंब डेपो स्क्रॅपाचे बसींचेर झाड कोसळ्ळें. आतां मेरेन गोंयांत सरासरी पावस 65 इंचांक तेंकला. थर्ड टायम हो आतां वॉल कॉलेप्स जाल्लो आसा आनी 2 टायम कॉलेप्स जाल्लो आतां. ऑलरेडी आमदारान MLA लॅडांसून तांकां बांदून दिल्लो आसा आनी आतां हो थर्ड टायम आनीक इल्लो हो पोर्शन पडलेलो आसा आनी त्या पोर्शनान 2 टू व्हिलरी आसा ह्यो मातश्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा आनी चड कांय जावंक ना पूण मातश्यो डॅमेजीस आसा. आनी सगळे जे स्कुलाची भुरगीं आसा ते ह्या रोडांसून डायरेक्टली वन वे कसो असो वयतात सगळे, म्हणजे ते सायडीच्यान येता आनी डायरेक्टली हांगाच्यान भायर सरता. पूण आयज भुरग्यांक खूब त्रास जाल्लो आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता आमच्या म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाक कॉन्फिडन्सान घेवन सगळें क्लियर करपाची गरज आसा. म्हणटकीर हांवें इंजिनियराक कॉल केल्लो आनी आजून कॉल तेणी रिसीव करूंक ना, पण आमी जाता तितले बेगीन हांगाचेर क्लियर करपाचो आमचो प्रयत्न. कसकश्यान मडगांवां पावस पडटा. ह्या पावसाचेर काल एका कॉम्प्लेक्सांतलो एक व्हडलो रूख उमटोन पडलो आनी तो पडलो कदंबाच्यो स्क्रॅप बसीज आहा तांचेर. 4 बसी डॅमेज जाल्यात, तांतल्यो 2 सारक्यो डॅमेज जाल्यात. अशें म्हणटात की हे जे कॉम्प्लेक्स आसात तांणी कदंबाक सांगलेलें बाबा हें झाड पडपाक शकता, तुमी ते कातरात न्हू. पूण तांणी कातरूंक ना. सेकी ते हे पयल्यो बसी आहात तांचेर पडले आनी बसी डॅमेज जाल्यात. सारक्यो 2 बसी सारक्यो डॅमेज जाल्यात. फायर ब्रिगेडीन राती येवन झाडाचे थोडे कुटके कातरले, पण जो मेन हांदो आहा तो आतां 2 बसाचेर आहा. तो आतां JCB घेवन येवन ती झाड कातरपाची आहा. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावेडायस. हावजिंग बोर्ड फ्लॅटांची पावणी जाता. पावणेक पयशेकार गोंयकारांक मेळना. आमदार उल्हासाचो प्रस्न. EWS आनी LIG कितें स्कीम काडल्या काय म्हूण प्रस्न. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा PM आवासाचें एकय घर गोंयांत ना. मुख्यमंत्री म्हणटा RDN PM आवासाची 240 घरां बांदल्यात. हावजिंग बोर्डांत फ्लॅट घेवंक 30 वर्सांचो निवासी दाखलो लागता, 15 न्ही. आतां अशें जालां की गोवा हावजिंग बोर्ड हो कमर्शियल बिल्डर जाल्ले कडेन आसा. ते फ्लॅटां बांदता, घरां बांदता आनी ऑक्शन करता. त्या खातीर गरिबांक ही घरां मेळपाक शकना. ऑक्शनाक कोण पार्टिसिपेट जाता, जे कोण भायले येवन लोक गोंयांत स्थायीक जाल्या, ते पयशेकार आहात, ते लोक ह्या ऑक्शनाक पार्टिसिपेट जाता. जो मनीस बॉर्न इन गोवा आसा किंवा तेजो आनी प्लस तेजो पेरंट बॉर्न इन गोवा आसपाक जाय, जाल्यारूच गोंयकारांक ही घरां मेळटली. जे लोक आपले सपन बाळगयतात स्वताचें घर आसपा खातीर, हांव मिनिस्टरा कडेन विनंती करता की तुमी ही घरां EWS LIG परतून बांदतले आनी गरिबां खातीर करतले काय ना. जेन्ना हो आन्सर आमी चोवपाक गेल्यात, दी आन्सर सेज LAQ 1A जो बाबुलास तुयेंकरान घायला, the state government today has admitted that not a single house has been constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana. प्रायम मिनिस्टर आवास योजना ही वेगळोच विशय आसा आनी तातूंत आमी स्पश्टपणे सांगलां की आमी ती इम्प्लिमेंट करना म्हणून. दुसरी गोश्ट, आमच्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो वेगवेगळ्यो आसा. तातूंत आमची जी आसा ती EWS, पूण EWS आमकां अशें दिसून आयलें ती कोण घेना. गोंयकार तर येत ना EWS घेवपाक आनी त्या खातीर LIG केली की तो जो जागा घेवणारो किंवा फ्लॅट घेवणारो मनीस हो पूर्ण आमच्या गोंयांत जन्मलेलो आसपाक जाय अशी कंडिशनां जर घातली जाल्यार ते आमच्या गोंयकाराकूच मेळटले. आनी हे 15 इयर रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसलेले लोक एप्लाय करता ते घेता, पण आमच्या गोंयकारांक हे मेळना. पेमेंद्र शेट हांणी जे सांगले पळय न्ही 15 इयर रेजिडन्स म्हणून, ताका पयलीं क्लॅरिफाय करता. इट इज फॉर द हावजिंग बोर्डाचो प्लॉट एप्लाय करपाक आनी फ्लॅट घेवपाक सुद्दां 30 इयर्स रेजिडन्स आसा, 15 वर्सां ना. ही पयली गजाल आसा. त्या खातीर तो मूळ गोंयकारूच ताका तो मेळटा, हो सरकाराचो प्रयत्न. शापोरा किल्ल्याची दशा जाल्या. 2022 फायल फायनान्सा कडेन आसा म्हणून जाप मेळिल्ली आजय तीच जाप.
मंत्री फळदेसाय म्हणटा आतां मेरेन किल्ल्या खातीर खंय 5 कोटी मोडल्यात. रिपेर रिनोवेशनाक 3 कोटीचें टेंडर काडलां. म्हयने भितर वर्क ऑर्डर येतली. विरोधक म्हणटा टुरिस्टांक फॅसिलिटी दिवंक सरकार फेल. From day one, I've been putting a question regarding this restoration of Shapora Fort. 11 July we answer the law. Work of restoration of Shapora Fort is in process, and the estimated cost of the project is 2 crore 64 lakhs on 11th July 22. And atta porto toch answer. The file is before Finance Department for expenditure section. Mullar from 2022 till date the answer is same. So I request करता तुका बेग्याच्या बेग्यान कोर आणि म्हाका तू वर्क ऑर्डर म्हाका फायनान्स डिपार्टमेंटाचे ते एक्सपेंडिचर सँक्शन म्हाका तू वर्क ऑर्डर केन्ना दितलो ते सांग. एक्सेस रोड 5 crore 77 crores have been spent on providing the pathway and it is beautifully done. Now it is encroached upon all those shopkeepers and all that we have to remove. Once I had removed around 300 odd structures which were lying illegal. Now we have negotiated and brought down by 52 lakhs below. It is 3 crores 30 lakhs 28,938. 2 महिन्या भितर हे काम सुरू जावपाक जाय आणि within given a stipulated time the work will be done. But the work order केन्ना मेळटले तेजे अश्योरन्स जाय. ताजे आमचे फायनान्स हाजे अप्रुवल मेळटकच immediately within 15 days we will issue a work order and I am expecting it within 1 month's time you will get the contractor will be given a work order and we will start the work of restoration. म्हणून बाय दिलायला लोगो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेले डेव्हलपमेंटा खातीर आणि तुम्ही त्याची अशी परिस्थिती करता ती पळोवन म्हाका काकूट दिसता. स्पीकर सर मुखेलमंत्री फुडें बसला तो तुजो सोयरो तो तुका कसोच उतर दिना केन्ना दिता काय म्हणून कोंकणी आता मराठीन सांगू केव्हा देणार तुम्ही आता याला आश्वासन. असेंब्ली सोंपच्या पयलीं तिका ऑर्डर दिवपाक लायता फायनान्सान ना जाल्यार. सोडणाच्या लोकांक रो फेरी नाका जाल्यार पंचायत आनी थळाव्या आमदारान रितसर बरोवन दिवचें. लोकांक नाका जाल्यार आमी रो काडून पोन्य स फेरीबोटी घालतात. खात्याक लुकसाण ना. बुरशेपणाचे घडयल्ले व्हिडिओ घालतात ते खंय रोक बदनाम करूंक. मंत्री फळदेसाय उलयला. सांगता रो फेरीचे ही एक नवी टेक्नॉलॉजी आसा आणि हाचे खातीर म्हाका दिसता की रो फेरी फास्ट क्लियर जाता. आतां रो फेरी एखादे वेळ तुमी टॉयलेट म्हणटा पयलीं फेरी जो आसा ताका टॉयलेट नाशिल्ले. तुमी पळयतात तो जो व्हिडिओ कोणी टॉयलेटांत घाल्लो आसा तो टॉयलेटां भितर वता 2 मिनटां रावता थंय घाण करता आनी ताजोच व्हिडिओ काडटा. तो 2 मिनटां त्या टॉयलेटां भितर बसलो कसो जर थंय इतकी दुर्गंधी आसा जाल्यार तो 2 मिनटां आमी मुद्दाम डिफेम करपाक सीसीटीव्ही आमी पळयला आनी तातूंत भितर स्वताक घाण करून ते जर व्हिडिओ घालपाक लागले. आतां लोक मिनिस्टराक थंय जेन्ना पळय ते पेट्रोल करतात की आय एम सपोज टू गो अँड क्लीन टॉयलेट आफ्टर एवरी पर्सन एंटरिंग इन टू इट. म्हाका कळना की 5 मिनटां भितर कितले जाण ते टॉयलेटां भितर वतात आनी इतली कशें इमर्जन्सी आसता. दीस सर्वीस इज फॉर इमर्जन्सी. तुम्ही जो सीट सारकी ना म्हणून पळय दाखयता तो सीट कितले हालोवन पळयता. तुमचे घरांतले जर तुम्ही डायनिंग टेबल काडटा आनी मारून दाखयता की सीट इतले घट आसा तुम्ही मुद्दम तो व्हिडिओ पळयात तो सीट कशे तरेन हालोवन ते बँड करून ते दाखयता. सो दिस इज ओनली द मलायनिंग. माय रिक्वेस्ट टू ऑल द रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ दिस पंचायत चोडन पंचायत इफ पंचायत मेंबर or the elected representative does not like the service and they prefer to go on the old services we can do that. आम्ही पहिली जो कन्व्हेन्शनल फेरीज आसा पळय न्ही त्यो सर्विसीस बरे जाता जर जाय दे शूड सिम्पली गिव मी रिप्रेझेंटेशन सेयिंग दॅट these रो ferries cannot take a load and these are not better than the earlier services. So we can remove that because we have not brought this service. म्हणजे आम्ही रो फेरीज पळय आहा न्ही त्यो आमच्या पयशांनी बांदून आमी बंद करतात. जर पयलींचेच कन्व्हिनियंट जाता जर जायत जाल्यार लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह पंचायत सरपंच अँड MLA should give us in writing saying that stop all these services, we will discontinue the services. 4-5 खेपो लायव्ह सर्टिफिकेटी दिवना. पर्सनल विजिटा वेळार घरां मेळनात. शेजारी म्हणटा तांकां खबर ना. अशाच लोकांचे DSSचे पयशे बंद केले आसतले. समाज कल्याण मंत्री फळदेसायाची जाप. 10 वर्सांनी पयलेच खेप सर्वे करून 16,000 बोगस लाभार्थी खंय भायर काडले.
हजारांनी लायटीची बिलां भरतले खंय स्किमीक अपात्र. हांवें जेन्ना डिपार्टमेंट घेतलें तेन्ना 1,40,000 ताजें हें जाल्लें. आमचें लिमीट सिलींग कितें आसता 1,40,000च्या वयर सिनियर सिटीजनाक ताजे वयर आयल्यार अर्ज सँक्शन करपाक मेळना. वी हॅड रीच टू दी टॉप. आमी सॅच्युरेट जाल्ले. आमी परत तातूंत भितर 80 वर्सांच्या वयर तांची सर्वे घेतली आनी एकाच बरोबर आमकां जे 10,000 सुमार लोक जे मेले नंतरय तांणी सर्टिफिकेट दिली ना, लायफ सर्टिफिकेट ना, तांची सर्वे केली आनी तांचे काडले. आयच्या एका घडीक भितर हांव तुमकां सांगता की आमी सादारण 16,153 लोकांचे जे एलिजिबल नाशिल्ले, जे मेल्ले, जे सोडून गेल्ले आसात, लंडन गेले, जे हातूंत भितर बायल आनी घोव घेतात, अश्यो 16,000 आमी भायर काडले. हायाच बरोबर जे मेल्ल्या मनशांचेर पयशे गेल्ले किंवा जे पयशे अकावंटाचेर वचनाशिल्ले ते सादारण आमी 60 कोटी रुपया ह्या डिपार्टमेंटाक हाडले. म्हणजे म्हाका एक म्हयन्याक आयज सेवींग जे जाता पळय न्ही 3.30 crore सेवींग सरकाराचें जाता, जे खंय तरी म्हयन्याक वताले. म्हणजे जेन्ना तुमी 16,200 जे बोगस लाभार्थी आशिल्ले, बोगस इन द सेन्स मेल्ले पसून काडले नाशिल्ले, त्या लाभार्थ्याचे पयले फावट सर्वे जाल्ले आसा. ह्या 10 वर्सान केन्नाय जाली ना. म्हजे डिपार्टमेंट घेतले नंतर हांव गेले 10 वर्सांक हेच काम करीत आसा. आमी सांगतात कोणाचे पयशे बंद जाले, कोणी मेले नंतर जिते आसतना मेले म्हणून हें दिल्लें आसा. वर्साक एक फावटी लायफ सर्टिफिकेट दिवची पडटा. 4-4, 5-5 फावटी लायफ सर्टिफिकेट दिली ना. पर्सनल विजिटाक गेले तेन्ना घरा कडेन मेळना. शेजारी सांगतात ती हांगा आमकां खबरच ना, जाल्यार मागीर तो रिपोर्ट एखादे वेळी 1-2 केसींनी तसो आयिल्लो. म्हणटकच म्हणटा की जिते आसा त्या मनशाक तुमी मारून उडयल्या म्हणून खुबशे आंदोलनां जातात. तशें न्ही तें. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.